नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. इलेक्शन जशें लागीं पावता तशें वातावरणय म्हाका दिसता गरम जायत आसा. पयलींच भायर गरमी, तातूंत भितर तुगेली इलेक्शनाची गरमी. जेन्ना माय तापतलो तेन्ना तो कसो तापतलो आनी कितलो तापतलो तें पळोवचें पडटलें. फाटीं इंग्लिशीन जशें आमी म्हणटात की जशी दीस वतात आमकां एक गजाल लक्षांत येता की द ग्लोव्स आर ऑफ. कित्याक लागून ताजेर आमी भासाभास करतले आनी हे ग्लोव्स आर ऑफ जर जाले जाल्यार कितें जावंक शकता ताजेरूय आमी चर्चा करतले. आमचे तिनूय एडिटर आमचे बरोबर आसात. पांडुरंग गांवकर, जॉयल अफान्सो, सुयश गावणेकार, वेलकम. आनी ऑब्वियसली म्हाका दिसता हाचो पयलो इशू आसा तो विर्यातो आनी संविधान. सो सुयश हांव तुजे कडच्यान सुरवात करता. ही जी येदी व्हडली कॉन्ट्रोवर्सी जाली जाचेर पयलीं मुख्यमंत्री उलयले, मागीर भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी उलयले आनी काल प्रधानमंत्री उलयले आनी मागीर परत काँग्रेस उलयली. काँग्रेस ह्या कॉन्ट्रोवर्सीक लागून बॅकफुटार गेल्या काय काँग्रेस ह्या कॉन्ट्रोवर्सीक लागून चड फोकसाक आयल्या? कॉन्स्टिट्युशनाचो आर्ग्युमेंट जो आसा एक्चुअली तातूंत जर भितर वचत काँग्रेसीन जाल्यार इट इज अ ट्रॅप फ्रँकली स्पीक. आनी काँग्रेसीकूय ताची जाणीव आसा. कारण कॉन्स्टिट्युशनाचो मुद्दो आयिल्लो पयलीं BJPंतल्या कॅम्पांतल्यान. आतां 400+ हें तांचें घडये इंटेंशन आशिल्लें. 400 2/3 मेजॉरिटी ही कांय गजाली करपा खातीर जाय, पूण तांचें अडलें खंय? कर्नाटकांतल्या MLA MPन तें जाहीर उलोवन दाखयलें. ताजेरूच तांची इंटेन्सिटी कळटाली. त्या MPक तांणी टिकेट सुद्दां मागीर दिली ना. कित्याक ही वॉज फर्स्ट वोकल अबावट दॅट 2/3 मेजॉरिटी लिंकींग इट टू कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट. इतलो सिरियस मुद्दो घेतलो तो तांणी की तांणी ताका टिकेट सुद्दां दिली ना मागीर त्या MPक. थंय दुसऱ्याक पार्क केलो आतां लोकसभेक. सो तांकां खंयच्यान ना खंयच्यान तो मुद्दो कावंटर करपाक नरेटीव जाय आशिल्लो दुसरो. आतां विर्यातान जेन्ना हें उलयलें तेन्ना तांकां आयतें बशिल्ले कडेन मेळ्ळें. नाल्यार खंय विर्यात आनी खंय प्रधानमंत्री छत्तीसगडांत. इतलें कॉग्निजन्स घेवप एका कॅन्डिडेटाचे प्रधानमंत्र्यान म्हणल्यार दे वर सर्चींग फॉर नरेटीव, एंटी नरेटीव, म्हणजे काँग्रेसीक ट्रॅप करपा खातीर. आनी काँग्रेस जाले कशी? काँग्रेसीकूय तें कल्पना आसा आतां हयी म्हणल्यार काँग्रेस ट्रॅपान जाता आनी तो मुद्दो सोडल्यार BJP तातूंतल्यान सुट्टा. सो कॉन्स्टिट्युशनाचो मुद्दो तांकां फुडें व्हरूंक मेळना. आतां कॉन्स्टिट्युशनाचो मुद्द्याचो मूळ कितें? कॉन्स्टिट्युशनाचो मुद्दो एक्चुअली BJPन हे कॉन्स्टिट्युशन, 1 नेशन 1 पोल बी हे सगळे मुद्दे कोर जे पॉप्युलेशनाचे इशू आसा तातूंतल्यान सायड हें करपा खातीर केल्ले. ते BJPन कितें केलां? प्रॉब्लेमाची एक ल्हान जर लायन आसा ताजे फुडें एक व्हडली लायन मारल्या. लायन तशी आहा मूळ इशूची. ताजे फुडें 1 नेशन 1 पोल, UCC, कॉन्स्टिट्युशन कितें कितें व्हडलें उबें केलां आनी काँग्रेसीक त्या दिशेन व्हेल्या. आतां तें इन्फ्लेशन, तुगेले नोकऱ्यो बिकऱ्यो लोकांक ना, हे मुद्दे सकयल. सो जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनाचो मुद्दो काँग्रेसीन जर तो मुद्दो केलो ऑटोमॅटीक काँग्रेस ह्या मूळ मुद्द्यांतल्यान भायर पडटा. सो काँग्रेस तो मुद्दो एजिटेट करूंक शकना. कॉन्स्टिट्युशनाचो मुद्दो तो एजिटेट केल्यारूय BJPच्या पथ्यार पडटा, एजिटेट न केल्यारूय BJPच्याच पथ्यार पडटा. काँग्रेसीन खरें आपले जे मुद्दे आसात कोर पॉप्युलेशनाचे मुद्दे फोकस करचो, पूण ते फोकस करपाक काँग्रेसी कडेन संघटन ना. जे ते तळागाळांतले मुद्दे, तळागाळांतल्या लोकांक कन्विन्स करपा खातीर जें संघटन लागता तें काँग्रेसी कडेन ना. म्हूण काँग्रेस थंय वचूंक शकना आनी हे मॅक्रो इश्यूय धड हाताळूंक शकना. अशें मदले ट्रॅपान सद्या सापडल्या. पांडुरंग बाब, एक कितें म्हळ्यार कोणेच चिंतलें नासतलें, इन्क्लुडींग स्वता कॅप्टन विर्यातून चिंतलें नाशिल्लें की 2 कडेन वचून प्रधानमंत्री आपल्याचेर भाशण करतलो म्हणून. नांव घेनासतना पण सारकें डायरेक्ट भाशण करतलो म्हणून. अशें काँग्रेसीन किंवा काँग्रेसीच्या उमेदवारान कितें केलें जाका लागून रान पेटले? कांय वेळार म्हणजे दुर्दैवाची हे आसता ती, पूण तूं इतलो पॉप्युलर जाता कांय जाण बऱ्या गजाली खातीर जाता आनी कांय जाण वायट गजाली खातीर जाता. सो विर्यातो जो आसा, कॅप्टन विर्यातो हे गजाली खातीर पॉप्युलर जालो की देशभर ताच्या नांवान आयज बोवाळ घालपाक लागला. पंतप्रधाना पासून तो BJPच्या प्रवक्त्या पर्यंत सगळे टॉप टू सकयल्यान बॉटम पर्यंत सगळे जाण आयज ताच्या नांवान
शंका करपाक लागल्या. जो सजेशन बद्दल मेन्शन केला की अनंत कुमार हेगडे आसा, अनंत कुमार हेगडे उत्तर कन्नडाचो जो 6 फावटी जिखून येयला, तेणी 17 जो विशय काडलो त्याच्या परत आनी एक फावट उलयलो की हे संविधान आमकां बदलपाक जाय ते अशें जावचें ना, त्याच्या खातीर बहुसंख्य आमदार जाय, बहुमत नाका, बहुमतान जायना ते 272 273 जावपाचें ना ते, सो ताका 2/3 जाय अशें म्हणून तेणें स्टेटमेंट केलें. तेच्या उपरांत हाल्लीच फैजाबादचो म्हाका असो उत्तर प्रदेशचो एक MP आहा लल्लू सिंग, ताणें स्टेटमेंट केलें. राजस्थानांतली एक तेंची कॅन्डिडेट आसा ज्योती मिर्झा म्हणून, तिचो स्टेटमेंट आसा की हे बहुमतान जावचें ना, ताका बहुसंख्य आमदार जाय, 400च्या पार जाय म्हणून. सो हे BJPच्या लोकांनी एक तयार केल्ले जे आशिल्ले संविधान चेंज करपाचें आसा, संविधान बदलपाचें आसा, अशा प्रकारची जी फाटल्या 10 वर्सांच्यान जी चल्लेली चर्चा, ते चर्चेक पयर 2 दिसां पयलीं प्रियंका गांधीन कावंटर केल्ले की भारतीय जनता पार्टीच्या मतीन अशें आसा की ते संविधान बदलपाक सोदता. जी तेजी स्टेटमेंटां येता तेच्या वेल्यान कळटा, तेन्ना सावध रावपाक जाय अशा प्रकारचें आव्हान तिणें केल्लें. पुणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो आसा तेणी वारंवार सांगला, परत परत सांगलेलें की आतां स्वता बाबासाहेब आंबेडकर जरी येयले तरी संविधान बदलचें ना म्हणून. कारण BJPक हे खबर आसा, BJPच्या टॉप लिडरशिपाक हे खबर आसा की संविधानाक हात घालप म्हणजे ह्या देशांतल्या बहुसंख्य जनतेच्या विशयांक हात घालप आनी तांकां दुखोवप. कारण संविधानाचो फायदो जो आसा तो कितें तुका म्हाका एकट्याक म्हणून सगळ्यांक जाल्लो आसा. सो बहुसंख्य समाज दुखावतलो अशें कांयच करप ना अशें BJPन ठरयलां. म्हणून म्हाका दिसता अनंत कुमार हेगडेची तिकीट सुद्दां तेंच्यांनी काडली आनी जे कोण उलयतात संविधानाचेर तांकां सगळ्यांक ते जंपी दितात. आतां तो विशय कावंटर कसो करप अशें आसतनाच विर्यातोंचो विशय काडलो. आतां विर्यातो सांगता कितें की आपल्या उलोवपाचो ट्विस्ट केलो, आपूण जें उलयलो तें वेगळे तरेन मांडलें. डॅमेज इज डन, डॅमेज जाली न्ही, आतां ताका काय उलोवंक फायदो ना. कारण आतां काँग्रेसचेर तो पलटी जाल्लो आसा. हो जो वार आशिल्लो तो काँग्रेसीचेर पलटी जाल्लो आसा आनी आतां काँग्रेसी कडेन आन्सर ना, उत्तर ना, अशे परिस्थितीन काँग्रेस येवन रावल्या. तो हो कसो विशय फुडले एक 7 तारखे मेरेन गोंयान, पूण 4 तारखे मेरेन देशभरात तो काँग्रेस आनी तसो सजेशन सांगलें की हेज्या पयलीं जेन्ना BJPचे लोक उलयल्या संविधान बदलपाचें आसा, संविधान बदलपाचें आसा, संविधान बदलपाचें आसा, त्या वेळार जनशक्ती एकठांय करून रस्त्यार येवन की भाजपाच्या ह्या भुमिकेच्या विरोधात कितें आंदोलन करप किंवा लोकांक जागे करप अशा विशयाचें कसलेंच काम काँग्रेसीक जमोंक ना. आनी आतां हे काम BJP करपाक लागल्या. BJPचे जर फाटल्या 2 दिसान जर विर्याताच्या स्टेटमेंटा पर्यंत जर पळयलें जाल्यार पंतप्रधान स्वता जर भाशणान जर उलयता विर्याताचे, म्हणजे विर्यातो जिको काय हरो पूण विर्यातो हिरो जाल्लो तांच्या विरोध जाला तो. स्क्रिप्ट ताणें राहुल गांधीन बरोवन दिला, इतलो व्हडलो केलो ताका, इतलो व्हडल्या म्हणजे तो राहुल गांधीक व्हरून लायलो कॉन्स्टिट्युशनाचो. व्हडल्या पर्यंत ताका बाकी दिसा दोन मुद्दे आहात त्या कॉन्ट्रोवर्शियल स्पिचांतले जे आहेत. एक पयलो वाक्य म्हळ्यार तो जो मुद्दो विर्यातो करतालो तो थंयच उरलो आनी एक कॉन्स्टिट्युशन आमच्या माथ्यार मारलें, हो बिकेम द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट. आनी सेकंड जाचो उल्लेखूय प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाशणा भितर केलो की राहुल गांधी एग्रीड विथ हिम, जेय विर्यातान आपल्या भाशणा भितर सांगलें. डू यू थिंक 2 गजाली, एक whether Viryato statement is manipulated after watching the video, number 1. Number 2, the opposition needs to strongly understand the level of microscopic scrutiny they are under before making any statement, any speeches. Can't be off the cuff. See, Pramod, let me take you back to the Constitution itself. You know, the preamble of the Constitution says one of the components is freedom of thought, freedom of worship, freedom of expression. Itle sagat tuka freedom dila in the Constitution. If you are aggrieved over something or if you are disagreeing over something, can't you make a statement? Are we living in a democracy where we can't even talk saying that this is not fair to us? Then what is this whole thing about Constitution, and what is this opposition or slamming of a particular person that he has violated the Constitution? What is this nonsense? I mean, I completely don't agree with this kind of a flare-up being done politically, saying that this is in violation of the Constitution. And what happens when the other party thinks about, modifying the Constitution or tweaking the Constitution? Tenna कितें जातलें तर? Tenna ओगी रावपाचें, सगळ्यांनी ओगी रावपाचें. See, this political play happens at every elections. On the same day in Rajasthan, PM made a statement taking up Manmohan Singh's statement of 2006, inequality आणि ते सगळें करून, आणि Congress also went with the same pitch saying that this is violation of the Constitution. तेका
candidature. Within 24 hours, the Technically. tables turned. Yeah. Exactly the same. The Yeah. template is the same. Yeah. So this हितून भितर एक कॉमन मॅन फरवता आनी कितें जाता इमोशनल जाता आनी मागीर कांयच जावपाची गरज ना. ओनली थिंग दॅट इट इज अ पॉलिटिकल प्ले ऑन द पीपल ऑफ द स्टेट, ऑन द पीपल ऑफ द नेशन. तितून भितर चड कांयच ना. आनी इट इज नॉट दॅट विर्यातो फाल्यां इलेक्ट जाल्यार की तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करतलो, भारत थोडो करतलो आनी ताका कांयच बरोबर. Yeah. सो let us go with the political flow. Do you think the second question part of the question is opposition needs to be extremely alert about Absolutely, what absolutely, they speak absolutely. and how they speak? Yes, because absolutely. they are under a very huge microscopic. See, it is for both. Yeah. It is not only for Congress. It is for both. And at this point in time, you have to be very cautious when you're talking and taking up sensitive issues, whether it is religion or the constitution. Definitely the opposition or the other party will definitely pounce on you and take selective portions of your speech, like the way it is done here. Maybe the Congress also would do similar things subsequently in the run-up to the election. So, caution is the need of the hour. इंतून भितर सगळे आचाबूल जातले सारखे सगळे उचामूळ जातले आनी I don't know which way even the PM reacting to such an extent that just see the intensity. But having said that, Pramod, इंतून भितर Congressaक I think has got recognition. Yeah, that was my first question. If you see all these years, yeah. एकूय एका काँग्रेसाक इतलो हें दिवंक ना. मीन्स लायक वेदर इट इज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वेदर इट इज एनीबडी फ्रॉम द काँग्रेस आउट ऑफ द 7, BJP has not reacted the way they have done now. So that only shows that how much they are seized with this matter now with Correct. this election. This counter narrative. And suddenly Viryato takes center stage, and Viryato is everywhere talks about Viryato now. Yeah. It feels to me that the mileage has been taken by Viryato in this whole But thing. Viryato has suddenly become a household name. Household name. हो जो मुद्दो आसा प्रचाराचेर येवया, बिकॉज सडनली नाव Viryato is not only a South Goa candidate, he has become either a national talking point. आनी दुसरी वटेच्यान प्रचार ज्या तरेन आतां मेरेन प्रचार चल्ला तो. सो दक्षिण गोंयांत आनी उत्तर गोंयांत जर पळयलो, काँग्रेसीचो प्रचार विजवीज BJPचो प्रचार कोणे गती घेतल्या? तूं संघटनाच्या पातळेर पळोवशी गती म्हणून आतां BJPची आरजीची पयलींच्यान गती धरिल्ली आसा आरजीन. ताजे नंतर BJPन आपल्या संघटनाच्या पातळीचेर गती घेतल्या. आतां कॉन्टेस्ट म्हणून जो आमकां दिसता तो मिडिया आमी तयार करतात, तो म्हणजे तातूंतल्यान तें पिक्चर उबें दिसता एक आमकां की आतां काँग्रेसीचो जो कॅम्प आसा इंडिया अलायन्साचो थंय एक्टिविटी दिश्टी पडटा. पूण त्यो त्या एक्टिविटीक बारीक भितर जर वचशी ती एक्टिविटी कोण करता? इट इज डन बाय एक्टिविस्ट. एक्टिविस्ट करतात, AAP करता, गोवा फॉरवर्ड करता. तातूंत लिडीक खरी कोणें लीड घेवंक जाय आशिल्ली? इंडिया अलायन्स हाजी लीड कोणें? आतां पयलीं बिहाराक नितीशान घेतली ती दुसरी गजाल, तो गेलो. ताजे फाटल्यान यू आर द लिडर न्ही, कॅम्पेनीची लीड तुमी घेवंक जाय आशिल्ली. पुणून प्रामाणीकपणे फुडें येवन ती चळवळ उबी करपाक फुडाकार घेतलो कोणें? विजय. यू आर द लास्ट वन. आतां जी फिल्डार जी एक्टिविटी दिसता तातूंत एक्टिविस्ट आसात, गोवा फॉरवर्ड आसा, आप आसा, आनी तुमच्या लिडराच्या फाटल्यान चिकटून चिकटून कशे भोंवतात. विर्यात जो आसा तो एक्टिविजमांतल्यान वयर सरिल्लो भुरगो. सो ती एक्टिविटी जरी दिसली गती, ती संघटनात्मक पातळीचेर दिसना. आतां एक्टिविटी संघटनात्मक पातळीचेर दिसप आनी बेश्टी दिसप हातूंत फरक कितें? दॅट्स वॉट मॅटर्स. जेन्ना तूं मतदान करता, मतदानाक लोकांक हाडटा आनी तुज्या पक्षाक किंवा कॅन्डिडेटाक मत मारपा लायता, तो एंड पॉयंटाक जें लागता तें संघटन, तो पन्ना प्रमुख लागता. तुमचे कडेन त्या बेंचार बसपाक कितले लोक आसतले फाल्यां सकाळीं? 1,500 जर मतदान केंद्रां आसात, कोण कोण खंय बसतलो आनी त्या पन्न्या मेरेन मॅनेजमेंट तुमचो आसा काय कितें? फॉर एग्जाम्पल हांव स्पश्ट, तूं डिमार्केट कर. आतां आरजीचेर आरोप करता न्ही काँग्रेस, आरजी तांकां आरजीक ब्लेम करता, तुमी फाटीं सरपाचे, तुमी हें जावपाचें, तुमी BJPची पार्टी आनी कितें. अरे खंयच्याय पक्षाक
आपल्या पक्षाचें अस्तित्व हें करपाचो अधिकार आहा. तुमी तांकां दुखावपाक शकनात. रिजनल पार्टीक नॅशनल पार्टीनी धमकावपाचे दीस सोंपले. रिजनल पार्टीक तुमी बाबा पुता करून तुमचे बरोबर हाडूंक जाय. आज तो विजय आसा म्हणून तुमची खंय तरी युनिटी जावपा पावली. नाजाल्यार हाजे पयलीं राहुल गांधीन कॉलिशन करपाचे प्रयत्न केलो, कोणा जमत, कारण तुमी आपल्या तोऱ्यांक येतात आनी तांकां सांगतात तुमी कडेन सरा. ना, ते दीस गेले. आरजीचो जर तुमकां हें जाता, आरजीक तुमी बाबा पुता करप, तांचे कडेन बरेपणान उलोवप, आनी हें आतां न्ही, हें पयलीं करूं जाय आशिल्लें. फॉर एग्जाम्पल सीट आनी पर्संटेज स्पश्ट सांगपा म्हणल्यार हांव तुका फेट सांगता ह्या गजालीचो. सीट वर्सीस वोटींग वर्सीस सीट केन्नाच लिनियर आसना प्रकार. इट इज ऑलवेज एक्सपोनेन्शियल. 20% सुमार जेन्ना मतां पडटात तेन्ना एक 10% सीट मेळटात. 35% पार्टी पावता तेन्ना सिंपल मेजॉरिटी घेता. 40% पावता क्लियर मेजॉरिटी घेता. 51% पावता तेन्ना 2/3 मेजॉरिटी घेता. 51% पर्संटेज मतां, सीट 2/3. सो इट इज ऑलवेज एक्सपोनेन्शियल. हें केन्ना घडटा? जेन्ना 3 कॉर्नर्ड फायट आसता तेन्ना. 3 कॉर्नर्ड फायट आसता तेन्ना हेंच चित्र. सो आतां गोंयांत कितें आसा? 3 कॉर्नर्ड फायट आसा. आनी 3 कॉर्नर्ड फायट जेन्ना आसता, बीजेपीची फाटलीं 10 वर्सां जालीं 35% म्हऱ्या आसा बीजेपी, 33 ते 35. उरले कितले? 65. सो ओपोजिशनाचे तुका सदांच एक्टिविटी दिसतली. ऑपोजिशनाचे वटेन तुका सदांच क्रावड दिसतलो. प्रचार आरजी, बीजेपी, काँग्रेस आतां मेरेन हांव आघाडी कोणी घेतल्या बी असली ना. कोणाचो प्रचार कसो चल्ला? मग सिच्युएशन न्ही गोंयांत म्हाका दिसता अशी शेअर बाजारा भाशेन वॉलटायल जाल्ली आसा, म्हणजे अस्थिर अशी. म्हणजे एक दीस कोण तरी वयर येता आनी दुसरे दीस परत विरेताची स्टोरी येता जर आमी घेतली जाल्यार. म्हणजे म्हाका जर दिसता जशें हेणें सांगलें अशें की आमचे घटनेन स्वतंत्र आसा उलोवपा खातीर. सो तो जे कितें उलयला पळय ताजो मोठो इफेक्ट ताका जातलो असो म्हाका दिसना. आतां तो भाजपान देशव्यापी हेतून तो घेतलो आसत, पूण गोंयांत जातलो अशें म्हाका दिसना. सो प्रचाराच्या बाबतींत जर आमी उलोवपाक गेले सावथ गोंयान घेतून जाल्यार नॉर्थान भारतीय जनता पार्टी कडेन कॅडर आसल्या कारणान मोठ्या प्रमाणांत तेजी गांवांनी सद्या कॅम्पेन हें सुरू आसा. आरजीपी कडेन यंग क्रावड आसा, आरजीपीचें हें सुरू आसा. तर प्रॉब्लेम असो आसा की सिच्युएशन पयलीं फावट इतलें बरें काँग्रेसीक दिसता नॉर्थ गोवा, पूण काँग्रेसीचे खंयचेय व्हिडिओ आनी फोटो काडून पळय 10 लोक तेच दिसतले जे सकाळीं दिसल्या तेच सांजचे आसा. इतलें बरें वातावरण आसूनय म्हाका दिसता काँग्रेसीक तें ग्रॅप करपाक अजून जमूंक ना. सो फुडले आनीक 8-10 दीस आमकां पळोवचें पडटलें कितें जाता तें. पूण आघाडी जर म्हटली जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन नॉर्थ गोवान आघाडी घेतलेली आसा आनी काँग्रेस आनी आरजेपी हे तितकेच नेटान सद्या वयर सरतात. आतां ते खंय पावतात तें पळोवचें पडटलें. सावथ गोंयान हांव ते हेजे कडेन एक गणीत जें आसा सुयेशान मांडलां तेज्या कडेन पूर्ण सहमत आसा की फाटली जर सगळी स्टॅटिस्टीक काडून जर पळयली जाल्यार आम आदमी पार्टीचो बी कॅन्डिडेट आसतालो. तो एक अशी ठरावीक मतां काडटालो की जेची डॅमेज जातली एक दोगांतले एकट्याक, काँग्रेसीक वा बीजेपीक जातली. हे फावटी ते जर युनायटेड आसात हें अशें आमी आतां दिसता. फक्त आरजेपी तांच्या वांगडा ना. आतां आरजेपीचो कॅन्डिडेट कितले काडटा ते पळोवचें पडटलें. कारण आरजेपीचो कॅन्डिडेट फाटल्या इलेक्शन नाशिल्लो, तो हे फावटी आसा. फाटल्या फावटी आप आशिल्ली जे आतां ना. सो हे जो फॅक्टर आसा की जो फाटल्या एका नाशिल्लो तो आतां तो कितलो फरक काडटलो, आनी जो फाटल्या एका जो आसलो तो आतां काँग्रेसी वांगडा तो कितलो फायदो काडटलो. हे सगळी जी गणित आसात न्ही ही सगळी म्हाका दिसता काँग्रेसीक तशी फायद्याची ठरूंक शकतात पळयली जाल्यार. पूण निमाणे आमदार चड तांच्या कडेन आसात, कॅडर तांच्या कडेन व्हडले आसा, सत्ता तांच्या कडेन आसा. आनी तो इंटरेस्टिंग मुद्दा की लास्टाक वोटींग ज्या दीस जाता हय त्या दिसाक कोण लोकांक भायर काडटा विल बी एक्झॅक्ट लास्ट. तेंच्यांनी 50 प्रमुख तेंच्यांनी प्रत्येक आपल्या 50 प्रमुखांक बूथ प्रमुख सांगले आसता. प्रत्येक मनशाक सांगलें की प्रत्येकान 10-15 लोकांक भायर काडपाक जाय म्हणून. हे बीजेपीची स्ट्रॅटजी आसा ती ऑलरेडी सुरू जाल्लेली आसा. Pramod, BJP had a head start. You know, all of us know they have already finished the round 1. Second round is almost completing. Congressan खंय तरी स्टार्ट केल्ले, slowly start केला तेणी. But they have covered a lot of ground. They have covered a lot of ground. They are getting very good feedback. This constitutional this thing upheaval which we have seen yesterday, day before, shows you how much of a intense
fight is going on at the ground level and how seriously BJP is pursuing Congress as an opponent. पहिले म्हणताले की ना 1 लाख मतांनी जिंकले, 60,000 मतांनी जिंकले. That is not the case. The tone and the reaction of the BJP amplifies the fact that they have a serious contender, serious opponent on the other side, and they need to pull all strings. Congress is working very hard on the ground, but resources are few, human resource, financial resource, त्यांची भितर limitations खूप असतले. The final 5 days of election will be very crucial because that is the time when money power will come into the equation big time, and that is where we'll have to see whether that is the final lap of the relay I was talking about, which ends with the voting day. So whether Congress can withstand that blitz of 5 days will be a deciding factor. गरम वातावरणावेल्यान मातशा थंड वातावरणाचेर या. तो म्हळ्यार सुयश पयर पावस पडलो. तूं स्मार्ट सिटी भितर रावता. स्मार्ट सिटीचे त्या दीस कितें जालें तें आमी पळयलें. आनी तूं कला अकादमीच्याही मातशें लागींच रावता, चड पयस रावना. त्या कला अकादमीचेंय कितें जालें तें आमी पळयलें. ह्या पयलीं पावसाक म्हाका दिसता जो कालोर जातालो आमकां मातशें इंडिविज्युअल लेवलाचेर बरेंच दिसलें. पूण भायर तुगेली आसमंत जो आसा ताजी दशा पळोवन तुजी भावना कितें आशिल्ल्यो हाजे वयल्यान हांव सुरवात करता. पणजेकाराचें रिएक्शन ताचेर व्हडलें कांय आश्चर्य ना, कारण ही परिस्थिती एंटिसिपेट केल्ली. आतां तांणी जरी 31 मे बी डेडलायन बी सगळी जरी म्हणली, चित्र पळयत जाल्यार स्पश्ट दिसता तें 31 मे हें तांचे हातांतली डेडलायन न्ही ती. कारण ती निसर्गाची डेडलायन. ती निसर्गाची म्हणटना सुद्दां सिवेज लायन तुमी पळयात. सिवेज लायन जर एक घालतले कितलेशेच कडेन सोकपीट तांकां आतां 2-2, 3-3 म्हयने जाले मारिल्लें सोकपीट पुरवप शक्य जायना. ते फक्त पायप घालून दवरल्यान तांकां सोकपीट. आतां एक रस्तो तांणी हातांत घेतलो जाल्यार मिनिमम 45 ते 60 दीस ते काडटात. सगळे रस्ते हातांत घेतल्या तुमी ना अजून. आतां एप्रील सोंपलो, अजून 2-3 मेजर रस्ते तुमच्या हातांत घेवपाचे उरल्या. सो 31 मे ही एचीव जावपाची डेडलायन न्ही. सो पणजेकारान पयलींच लक्षांत धरिल्लें आमच्या मुखार बाबा पावस येतलो तेन्ना कितें वाडून दवरलां. ताका लागून त्या पावस आयलो की पणजेकारान तो दीस मारून व्हेला. तशेंच कला अकादमीचें कशें केलां. कला अकादमीक तांणी PWD जशी सादी एखादे बिल्डिंगे कडेन पळयता तसोच तांचो दृश्टिकोन आसा पयलींच्यान. नाजाल्यार येदे व्हडले कुरैयान उबें केल्ले आर्किटेक्चराचो नमुनो तो नमुनो तुमी नॉमिनेशनाचेर काडून कोणा तरी कॉन्ट्रॅक्टाक दितात. म्हळ्यार हांकां नमुने म्हणचे पडले ना म्हणून ते नॉमिनेशनाचेर तुमी दिले. आतां नॉमिनेशनाचेर दिता तेन्नाच तेज्या बांदकामाचो फुडार कळिल्लो. तितल्यार भागले ना. तुमी कमिटी नेमली. एक फाटले वर्स 1.5 वर्स जालें एक मिटींग जावना त्या कमिटीची. फाटल्या नॉमिनेशनाचें कांड जें तपासपा म्हणून कमिटी नेमिल्ली तो अध्यक्ष आतां एक मिटींग घेनासतना काल रिटायर जालो आनी थंय आतां दुसरो अध्यक्ष. म्हणजे जें कितें घडलां त्या डिलाच्या बाबतींत अथवा त्या वेव्हाराच्या बाबतींत ताजें सिरियसनेसूच सरकाराक ना. आतां वयल्यान घडली ती दुसरी गजाल, ती मुळच्यानूय कळपाची आसा. जशें पयलीं पळयलां मांडवीचें लेवलूच सिल्टेशन जावन वयर पावलां. सो अंडरग्रावंड सिपेज आतां वयल्यानूय सुरू जाल्या आनी अंडरग्रावंड सिपेज ह्यो दोनूय गजाली केल्या त्या बांदकामान बंद जावप शक्य ना हें सगळ्यांक स्पश्ट जालां. ओके पांडुरंग बाब, क्विकली वन स्मार्ट सिटी आनी एक कला अकादमी. स्मार्ट सिटीचो म्हाका दिसता की फाटल्या वर्सा जालें तशेंच जातलें हे फावटी की कंप्लीट काय जावचें ना. कारण अशें अनेक कामां आसात जी आत्तां हातीन घेतलेली आसा आनी ती कंप्लीट जावपाक 1.5-2 म्हयने लागतले. 31 मे बीन म्हाका दिसता की डेडलायन जावचें ना म्हणून परत डागडुजी करून आमकां ते धापून दवरतले आनी परत हो पावसाळो काडचो पडटलो अशें म्हाका दिसता. कला अकादमीचें म्हटलें जाल्यार हो विशय खूब गंभीर आसा आनी अशें जालां अशें की जबाबदारी कोणूच घेयना. तो कला अकादमीचो चेअरमॅन मिनिस्टरूय घेयना आनी PWD घेयना आनी CMय घेयना, कोणूच घेयना. गोंयचें सांस्कृतीक केंद्र म्हणून आमी कला अकादमी कडेन पळयतात. फाटलीं 2-2.5 वर्सां ते कला अकादमींतले सगळे स्टाफ काडला, कार्यालय काडला आनी खंय तरी तांकां व्हेला. थंय कोण ना त्या अकादमीन, ते कोण पळयना. सेक्युरिटी गार्ड दाराचेर उबे आसतात
आनी जेन्ना जेन्ना कितें पडटा कितें घडटा तेन्ना ह्या कामाची जबाबदारी कोण घेयना. बारीक सारीक गोश्टी वयल्यान आमी लोकांक हें करता पिडतात आनी ही इतले व्हडले शेकड्यांनी कोटी रुपया खर्च करून लोकांचे पयशे खर्च करून तुमी दर खेपे पडलेले फावट जर हात वर करता सगळे जाण आसत जाल्यार म्हाका दिसता की हेची कोण तरी म्हणजे कोणी तरी जबाबदारी घेवपाक जाय आनी कोणाची तरी कारवाय जावपाक जाय. जाल्ले फावट अशें जावं शकना. एकदा स्लॅब पडलो तेन्नाय तुमी तशेंच केलें, आतां पडलो आतांय तुमी हात वर केलो सगळ्यांनी आसा. कोणी तरी जबाबदारी घेवपाक जाय ह्या गोश्टीची. See, Pramod, smart city flooding, I think we should not comment at this point in time because they have a deadline of 31st March. So You want to give them benefit of doubt. benefit of doubt in a sense, the rains also came all of a sudden, Yes. unexpected. So to come to a conclusion saying that works have been bad is maybe too early. Kala to say. Academy. Kala Academy is something which is unacceptable because for the fact that we were told that this is going to be a state of the art and some kind of international standard वयल्यान एक ऑडिटोरियम आमकां मेळटलो. तो शब्द वापरनाका आयकून ऐकलं State of the art. स्टेट ऑफ द आर्ट बरें आहा. स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सप्लेन करपाक जो शब्द वापरिल्लो पळय So what happens is we were expecting something big. Now suddenly in the first rain, I mean if a false ceiling comes down and thankfully there was no kind of a damage done to human life. पण भुरगीं धाकटी भुरगीं थिंगा ट्रेनिंगाक वता, थिंगा डान्स क्लासीसांक वता. जस्ट इमॅजिन इफ दीस हॅड टू कम डावन ऑन सम किड देर एंड हर्ट दॅट किड, यू नो. वी कांट expect this from auditorium which we are saying that is going to be a world class auditorium. So secondly, accountability has not been fixed. पहिली पाटी ते आमचे कोलॅप्स जालो तेन्ना आतां आफ्टर 1 year they are trying to schedule a meeting of the committee. तितून भितर अजून आफ्टर 1 year now just 2 days back they have said that we are going to meet after 1 year तो कोलॅप्साचो. So it sums up the whole खरें म्हणजे आनी कला अकादमीक जर कलाकारांनी चळवळ केल्ली जाल्यार घडये सरकारा जाग येतली आशिल्ली. फॉर एक्झाम्पल थंय तियात्र जाताली. आज जर साश्टींक इश्यू जाल्लो न्ही, आमी तियात्र करताली ती कला अकादमी तुमी वाट लायली म्हणून जाल्यार घडयेक सरकार आतां धांवपळ मातसो करीत. म्हाका एक सदांच दिसता गोंया भितर ज्यो चळवळी जाल्यो तातूंत भितर त्या प्रत्येक चळवळी भितर कलाकारांचो व्हड वांटो आहा, मोठो वांटो आहा. खंयची आसूं ती चळवळ मागीर ती मागीर पर्यावरणाची चळवळ जावं, राजकीय चळवळ जावं, अस्तित्वाची चळवळ आसूं. एकच दुख्ख आहा की जेन्ना कलाकारांच्याच सांस्कृतीक केंद्राची ही दशा जाल्या तेन्ना कलाकार खंय आहात. आतां आमी उलयतात, मिडियांतल्यान जर आमी सतत उलयतात, खुबशे लोक उलयतात, बट फायनली हें सांस्कृतीक केंद्र कोणाचें? हें सरकाराचें न्ही, हें कलाकारांचें. आतां ते कलाकार खंय हो प्रश्न ह्या दिसांनी खूब फावटी पडटा. जशें स्मार्ट सिटीच्या बाबतींत पणजेकार खंय काय म्हणून सुयश प्रत्येक खेपे विचारता आनी मागीर म्हणटा की पणजेकार कांयच करपाना म्हणून. तशें कलाकारी कांयच करची ना अशी स्टेजीचेर आमी पावल्यात काय कितें जाल्यार कांय जाण म्हणटले आमकां फावो म्हणून. हांव इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग बाब, जॉयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्राबाद प्रुडंट. नमस्कार.